नमस्कार येवकार उष्मा पेडणेकार प्रुडंट खोबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचे रेटिंग कॅपिंगाची फायल परत वता मुख्यमंत्र्याकडेन आरोग्य मंत्री म्हणटा मर्यादे भायर कॅपिंग घालूंक शकना, प्रायव्हेट हॉस्पिटलांय चलूंक जाय। डेंग्यूचे केशी अंदू दोबरात पोरू 141 अंदू ऑगस्ट मेरेन 248, कळंगूट, कानोळे, परवरे, पणजे वाढल्यो। आदीच कोरोना तातूंत डेंग्यू। ऑल इंडिया कोर्टातले रिते जाल्ले सुवातींक रिझर्वेशन लागू जायना, सुवात सर्वसामान्य गटाक उक्ती, हायकोर्टाचो 2-1 मतान निकाल। आपाचो कन्व्हिनर पोस्ट एल्विसान सोडलो, देवलो ग्राउंड लेवलार। एल्विस म्हणटा लोक सरकाराक विटलो, पार्टी विधानसभेत व्हरूंक ग्राउंड लेवलार सगळ्या मतदारसंघांनी तयारी। तीन चार दीस गोंयांत उटंगाराचो हवामान खात्याचो अदमास, अरबी दर्यांत चक्रीवादळाची परिस्थिती, वराक 45 ते 55 किलोमीटर नेटान वारें, नुस्तेमारांक शिटकावणी, पावस 150। 2 लाखावेले काम म्हणल्यार कटकटी, व्हिडिओ पावण्यावेले टेंडर, जिल्लो पावण्यार फायली नाचोवन सगळो घुसपो, 3 वर्सां जाली, ऑक्ट्रॉयूय बंद, गांजे पंचायत फुर्योज। प्रायव्हेट हॉस्पिटलांची रेट कॅपिंग फायल मुख्यमंत्र्याकडेन परत वता म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे प्रुडंटाकडेन उलयला। प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचेर मर्यादे भायर कॅपिंग घालूंक शकना, तिवूय चलूंक जाय म्हूण मंत्री सांगता। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत कोविडा खातीर 550 खाटींची व्यवस्था जावंक शकता। कोविड फ्री सर्व्हिस दिवपी खंय गोंय एकूच। प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचे कोविड ट्रीटमेंट 5 स्टार रेट चार्टाचो मिडियात बोवाळ पडल्या उपरांत सरकारी पावण्यार रिव्ह्यू सुरू केला। बाकीच्या राज्यांच्या कोविड ट्रीटमेंट हॉस्पिटल रेट चार्टाचेर प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो। आता फायल खंय परत मुख्यमंत्र्याकडेन वता म्हूण आरोग्य मंत्री वास्को, पीपी आनी मेडिकल किट शॉपाचे उक्तावणाक गेल्ले कडेन उलयलो। प्रायव्हेट हॉस्पिटलचे कॅपिंग ते मुख्यमंत्री परत एकदा आपल्याकडे फायल धाड म्हणून सांगला। इंडिपेंडंट कमिटीन जे कितें निर्णय घेतलेले ते निर्णयाची फायल आयजूच हांवें आपयल्या, फाल्यां बहुतेक सोमार पर्यंत मुख्यमंत्री कडेन पावतले, मग परत एकदा आमी ते कमिटी कडेन धाडून तांकां रॅशनल रिवायज जातले। पूण मेन म्हणजे त्यो प्रायव्हेट हॉस्पिटलाचे चार्जींग एक मर्यादा प्रमाणे आमी कंट्रोल करूं शकता, नाजाल्यार तेंचे चलपाचे मार्ग बंद जातलो। आमकां प्रत्येक बेड म्हत्वाचे। त्याच बरोबर सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूर्णपणे आयज बी कमिटी आमची टीम गेल्ली, फाल्यां हांव वयतलो। त्याच बरोबर फाल्यां आमचे अरेंजमेंट ह्या तरेचे करपाचें आमी केलां, जे खंय पयल्या फेजीन आमी 150, मागीर आनी 200 बेड, एक 350 सुमार बेड्स थंय ऑपरेट जातले। पूण आमी 550 बेड पर्यंत 566 बेड्स पर्यंत आमी वचूं शकता। गोवा राज्य जे खर्च करता, रेमडेसिवीर आसूं, टॉक्सिलिझुमॅब आसूं आनी वेगळे तरेचे मेडिसिन्स, आमी गोवा एकूच राज्य अशें आसा जे सगळे गोश्टी आमी फ्री पेशंटाक आमी दिता। त्याच बरोबर तुमकां एक सांगता, जेन्ना आमी प्लाझ्मा कोणाक दिता, आमी अफेरेसिसची 2 मशीन्स हाडल्या, एक आनी एक कमिशन जातली, एक ऑलरेडी चालू आहा। पूण तेका आमी जो किट लायता न्ही, प्रत्येक पेशंटाक आमकां लावचो पडटा। एक किटाक आमकां 8,000 रुपीज पर किट आमी खर्च करता। ते हांवें सांगलेले प्रत्येक मनीस गोंयान आहा, तेका प्रत्येक मनशाक आमी VIP ट्रिटमेंट दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। मिरामार रेजिडेन्सीत उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरेन प्लाझ्मा डोनेशनाक स्क्रिनींग कॅम्प घेतलो। एलिजिबल आसल्या उपरांत म्हाका ते परत कॉल करतले आनी परत दाखोवचें। आनी लोकांनी रिक्वेस्ट करता की तुमी येवचे आनी तुमी ब्लड दिवचे, प्लाझ्मा डोनेट करचे लोकांनी। की ह्या काळान, ह्या आमच्या दुखाच्या काळान एकामेकाक साथ दियात, रेदर दॅन पासिंग नेगेटीव कमेंट्स, लोकांक पॉझिटिव्हली साथ दियात। आता आमची टेस्ट केल्ली आसा, जर एंटीबॉडीज जर जाल्ली आसा जाल्यार आमकां प्लाझ्मा डोनेशनाक धाडपाचें। Normally this tests take around 1.5 hours and the donors would need to come to the blood bank. What happens in the bargain is that they would end up spending the entire day without being sure whether they are eligible to donate. So by us going out and collecting the blood samples, what we are doing is that we are taking these blood samples back to the blood bank, running the test. Within 2 hours we will come to know who is eligible, who is not eligible. Subsequent to that, what we will be doing is we will be phoning up these individual donors, giving them time slots so that they can come for donation without wasting their time and our time.
उपकार थँक्यू म्हणून सुद्दां आपोवपाक शकचो ना. आमचे गोंयच्या लोकां खातीर आमी यूज करतात. गोंयचे लोक, गोंयांत आयिल्ले लोक म्हणजे सगळ्यांत तांकां प्लाझ्मा जाय. प्लाझ्मा खातीर ते आयुश्य वाचूंक शकतात. ह्या लोकांक आमी प्लाझ्मा दिवपाचो. इतले मजगती कोरोनाचे केसी 27,000 वयर गेल्यो. शुक्रारा आनीक 8 गेले. 4 जाण GMCत, 2 जाण ESI हॉस्पिटलांत सोंपले. 2 जाण आजिलात एडमीट करचे आदींच डेड. गोंयांत कोरोनाचे आतां मेरेन 335 बळी. कोमॉर्बिड दुयेंती वाडटा म्हूण दक्षिण गोंयचे जिल्लो हॉस्पिटल जाता तितले बेगीन जाग्यार घालूंक मंत्र्याची धांवपळ. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. डेंग्यूच्यो केशी अंदू दोबरात पूर्व 141 आशिल्ल्यो. अंदू ऑगस्ट मेरेन 248. कळंगूट, कानोळे, पर्वरे, पणजे केशी वाडल्यात. आदींच कोरोना, तातूंत डेंग्यू. उदकाच्यो टाकयो पॅक करच्यो, सरभोंवतणीचो वाठार नितळ दवरचो म्हूण उपसंचालक दोतोर अनंत पालेकारान उलो मारला. जोर, तकली जड जावप, फ्राकेज, आंगार एलर्जी ही लक्षणां हय डेंग्यूची. डेंग्यूचो ट्रान्समिशन सीझन चालू आसा. पोस्ट मॉन्सून सीझन म्हणटा आमी आतां. पावस वचून चालू आसा आनी ताका लागून ज्या जळाराक लागून डेंग्यू दुयेंस जावं येता, एडीस नांवाचें जळार, ताजें ब्रिडींग ह्या सिजनान चड करून जाता. सो ताका लागून हो डेंग्यू नांवाचो मच्छर जनीत रोग जो आसा आमी वेक्टर बॉर्न डिजीज जो म्हणटा आमी, हो रोग ह्या सिजनान चड करून पसरता. अशें पळोवंक गेल्यार फाटल्या वर्सा आमकां ऑगस्ट मेरेन 141 केसीस मेळिल्ल्यो टील ऑगस्ट 2019. ह्या वर्सा टील ऑगस्ट 2020 आमकां 248 केसीस मेळिल्ले आसा ऑल ओवर गोवा. मुख्यतः करून काही आमच्यो प्रायमरी हेल्थ सेंटर एरिया जी आसा, फॉर एक्झाम्पल कांदोळे, कळंगूट, PSC कांदोळींच्या अंडर येता ती, PSC पर्वरी, अर्बन हेल्थ सेंटर पणजी, ह्या एरियेनी आमकां ह्या एरियेंतल्या भागांनी काही भागांनी आमकां डेंग्यूच्यो केसी चड करून मेळूंक लागल्या. मॉस्किटो ब्रिडींग प्लेसीस म्हणटा पळय त्यो आमी डिस्ट्रॉय करच्यो पडटल्यो आनी त्यो जावंक जायना म्हणून प्रयत्न करचो पडटलो. सो आमचें हें डेंग्यूच्या बाबतींत आमी कितें लोकांक सांगूंक सोदता की जर एकट्या कोणाकूय समज जर एक जोर आयलो, तकली दुखूंक लागली, बिकॉज ताजे सायन्स एंड सिमटम्स कितें जे बाकी आसता तेच ताजे सायन्स एंड सिमटम्स. हेडेक, बॉडी एक, फिवर, कळ्ळें न्ही. सो आंग दुखी, डोकेदुखी किंवा ताप ही जर सदृश्य लक्षणां दिश्टी पडली किंवा आंगार कसली रॅश आयली, जोर आनी रॅश, कळ्ळें न्ही, दाग बी अशें दिसून आयले जाल्यार ताणें ताबडतोब लागसल्ल्या वैजकीय केंद्रार वचून तपासणी करची. सरकारी तिजोरेत खडखडाट. सरकार सेक्युरिटी बॉन्ड दवरून रिणां काडीत आसा. आतां सरकारान परत 200 कोटींचे रिणाक रिझर्व्ह बँके वरवीं बॉन्ड ऑक्शनाक काडल्यात. रिणाची मुजत 10 वर्सां. पयल्या 6 म्हयन्यांतूच रीण 1,500 कोटींक तेंकलें. चालू म्हयन्याक 300 कोटी. प्रशासनाचो नित्याचो गाडो चलोवंक अंदू 2,700 कोटी रीण उखलपाची तयारी. ऑल इंडिया कोर्टांतली सुवात रिती उरल्या रिझर्वेशन लागू ना. ती सर्वसामान्य गटाक उक्ती जाता म्हूण हायकोर्टाचो 2-8 मतान निकाल. अखिल भारतीय कोर्टांतले MBBS एडमिशनाक ST आरक्षण लागू करचें म्हूण युनायटेड ट्रायबल संघटनेन घाल्ले जनहीत याचिकेचो निकाल लागलो. आदी 2 जुईजांनी वेगवेगळे निकाल दिल्ल्यान तिसऱ्या जुईजाचो आदार घेवचो पडलो. पुराय देशात अंडर ग्रॅज्युएट मेडिकल कोर्स एडमिशनाक केंद्र सरकारान ऑल इंडिया कोटा म्हूण 15% आरक्षण दवरला. चडशे फावट ह्यो सुवाती पुराय भरनात, रित्योच उरतात. त्यो राज्यां खातीर आरक्षीत म्हूण उक्त्यो करच्यो म्हूण याचिकादारान मागिल्ले. राज्यांत 7 सप्टेंबर 2007चे अधिसुचने प्रमाण STक 12% आरक्षण आसा. गोंय राज्य आरक्षण धोरणांतले कलम 4.37 प्रमाण प्रॉस्पेक्टस केला. प्रॉस्पेक्टसाचे तरतुदी प्रमाण ऑल इंडिया कोटा भरूंक ना जाल्यार त्यो सुवाती सर्वसाधारण गटाक उक्त्यो जाता. ह्या धोरणाक याचिकादारान आव्हान दिल्लें. याचिका न्हयकारतना हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केलें तें अशें: कायदो वा नेम थारावपाचें राज्यांक निर्णय स्वातंत्र्य आसता. कलम 4.37 प्रमाण रिवट रित्यो सुवाती STक मेळना ही गजाल कायद्या भायली म्हूण सिद्ध जायना. सुवातींचो रिझर्वेशन कोटा राज्यां खातीर मूळ एडमिशना वेळार सुवाती थारावंक आसता. ऑल इंडिया कोर्टांतल्यान रिवट जाल्ल्या सुवातींक तो लागू जायना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आतां कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. गोंयांत ओयो, मेक माय ट्रीप आनी अशे बाकीचे सर्व्हिस प्रोवायडर आसात.
ते गोयच्या सगळ्या हॉटेलांचे बुकींग घेनात. पर्यटन खात्यान बंधनां घाल्ल्याचो परिणाम मंत्री मायकल लोबो ट्युरिझमाचे इश्यू घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. गोयची अर्थवेवस्था जाग्यार हाडटले जाल्यार खंय ट्युरिझम जाग्यार येवंकूच जाय. The main issue what the industry is facing today, that is the tourism industry. I have explained to him, and he has made various calls to the director of tourism, to the secretary tourism, that is Ashok Kumar, and told him to take steps, especially where bookings are concerned. Now we are talking about November, we are talking about December, we are talking about January. All the portals, the online portals, whether it is Make My Trip, whether it is Travel Guru, whether it is Oyo or any other thing, they are not promoting all the hotels of Goa because there are restrictions put by Department of Tourism that only those hotels who are registered with the tourism department can be shown on the portal. Okay. Can be sold by the provider, service provider. I have told the Honorable Chief Minister to remove that clause and ease the business, because Make My Trip had 4,800 hotels, guest houses registered in the state of Goa, where any tourist from any part of the world can come and book and come and stay. Now, to stop the leakages in the revenue department of the tourism industry and GST, we have to take measures, not the service provider. Service provider is giving us service, bringing the guest to Goa. I told the Honorable Chief Minister that all those hotels which are selling, we will take the list from the service provider, that is tourism department, and tourism department can directly send it to GST. How many people are registered with you? Whoever is not registered, GST will deal with those people. Baba, you are taking bookings, you are not paying GST. And why they are not registered with the tourism department? So that can come back in line. आम आदमी पार्टीचो कन्व्हिनर पोस्ट एल्विस गोमसान सोडलो. ताचे सुवातेर राहुल भामरेक नेमला. एल्विस म्हणटा पोस्ट सोडून ताची जबाबदारी कमी जावना. आता आपाक विधानसभेत व्हरपाचे टार्गेट. सरकार सगळ्या मळार फेल. लोकांच्यो अपेक्षा भंग केला. आप जमिनी पावण्यार नेटान वावुरपाचे तयारेत. सगळ्या मतदारसंघांनी वचपाची तयारी. ग्राउंड लेवलाचेर आनीक मजबूतायेन काम करपाक जाय आनी म्हणून ल्हानसो बदल म्हणपाक हरकत ना. म्हज्या जाग्यार पाटयेचो एक मजबूत खांबो राहुल भामरे हाचे कडेन आतां तात्पुरती ही सुत्रां आम आदमी पार्टी सोंपयतली आनी ह्या भुंयेचेर लोकांचो जो आवाज आसा, तो जो उलो आसा लोकांचो, तो आयकोपा खातीर म्हाका धरून, एल्विस गोमसाक धरून चडांत चड आमचे फुडारी ग्राउंड लेवलाचेर वचून काम करपाची सगळ्यांची तयारी जाल्ली आसा. म्हणून हो आज निर्णय घेतला. लोकांचो उलो इतलो चड वाडला कित्याक हे सरकार जे आसा ते लोकांचो उलो तेंच्या कानार म्हणटा तो पडच ना. वयता त्या क्षेत्रांत लोक दुखवला. तुमचो रोल कसो आसतलो? ग्राउंड लेवल आसतलो जाल्यार तो ग्राउंड लेवल खंयच्या एरिये पुरतो आसतलो वा एंटायर गोवा? जो रोल असो व्हडलोसो चेंज जावचो ना. म्हाका जें करता तें काम करचें पडटलें, पूण म्हाजेर डायरेक्ट अशी एडमिनिस्ट्रेटीव रिस्पॉन्सिबिलिटी उरची ना. करपाक जाय तें करपाकूच जाय, पूण एट द सेम टायम जो टायम म्हाका आतां अवेलेबल जातलो तो हांव कॉन्स्टिट्युएन्सीनी भोंवन म्हजे सुद्दां कॉन्स्टिट्युएन्सीनी फोकस घालून थंय काम करपाक शकतलो. कित्याक अल्टिमेटली कितें आहा, एक पॉलिटिकल पार्टीचें काम कितें आसा, तो रिजल्ट येवपाक जाय, जिखून येवपाक जाय. जो पर्यंत तुमी थंय फावना तो पर्यंत लोकांची कामां करपाक खूब अवघड जातलें. ज्वेलर स्वप्नील वाळके खून लुटमार केशीत मडगावचे कोर्टाची तिनूय आरोपींक 1 ऑक्टोबर मेरेन ज्युडिशियल कस्टडी. मुस्तफा शेख, इव्हेंडर आणि ओंकार पाटील भितर आसात. तांचो साथीदार एडसन मेकळोच. ताचे अटकपूर्व जामिनार सोमारा सुनावणी. तपास अधिकाऱ्यांचे एकपानी जापेत वेले वयर हरकत. एडसनाचो ह्या गुन्यांवात रोल कितें तेंच क्रायम ब्रांच क्लियर करिना. 2 लाखावेले टेंडराचे काम म्हणल्यार कटकटी. उसगांव गांजे पंचायतीन खात्याचे फतव्याचेर आवाज चडयला.
टेंडर प्रक्रिया बीडीओच्या पावण्यार जाताली. आता सगळो घुस्पो. जिल्लो आणि बीडीओ पावण्यार फायल बीडीओ ते पंचायती मजगती 2-3 फावटी तरी नाचतली. म्हयने काडपाची लक्षणां. ते शिवाय 3 वर्सां जाली सरकारान ऑक्ट्रॉय आडायला. हो तो तालुका लेवलाचेर जो एस्टिमेट जातालो जावं ते सगळे एप्रुवल जे जाताले हे ही मडगांव वयतले आनी मडगांवसून जो तुमकां आतां हांवें जो हे सगळा प्रोसिजर सांगला तो जातलो. थंय गेल्या नंतर हांगासून ते गेल्या नंतर मडगांव गेल्या नंतर ते ऑफिसर वतले. ऑफिसर गेल्या नंतर ते ई कडेन वतले. ई मागीर तो मार्क एईक करतलो. समज जर तितून समज जर करेक्शन समज जर कितें आसा जाल्यार ती फायल परती रिटर्न व्हिडिओ घेतली. मागीर करेक्शन जाल्या नंतर ते जाल्या नंतर मागीर ई वतले. ई ताका एप्रुवल दितलो. हो एस्टिमेट टेक्निकल सँक्शन दितलो. त्या नंतर ते व्हिडिओ घेतले. त्यानंतर ते पंचायती घेतले. पंचायतीचे मिटिंगेन जातले आनी पंचायतीचे मिटिंगेन घेवचे न घेवचे खंयचें काम घेवचें न घेवचें हेचेर ठराव जातलो. आनी घेवचें जर म्हटलें जाल्यार ती NIT जातली. आनी मडगांवसून ते मागीर NIT जाल्या नंतर परते व्हिडिओ घेतले. व्हिडिओसून मागीर परते पंचायती घेतले. आतां NIT जेन्ना दिताले पयलीं तेन्ना रावंड अबावट 7-8 दीस लागताले NIT दिवपाक. थंयसून येयले ते व्हिडिओन बी सगळ्याची सही मारली न मारली कारण तांकां ते सगळो हे टायमींग दिवचो पडटा. ते सगळे तितून ते NIT म्हणजे इन्वायटींग टेंडर नोटीस ह्या हितून ते सगळे मेन्शन केल्ले आसता. सरकारान जे कितें केलां ते म्हाका दिसना तो ग्रास रूट लेवलाचेर फायदो जातलो काय म्हणून. आमचे उजगांव पंचायतीचो पळय आतां 3 वर्सांचो ऑक्ट्राय येवपाचो. हो ऑक्ट्रायचो खरें ते तेंच्यांनी प्रश्न बेगीन सोंपोवपाचो. अदरवायज आमकां फुडली कोर्टाची लढाई आमकां लडची पडटली. म्हणजे जे ग्रासरूट लेवलाक बाकी आमकां कामां करपाक ती मेंबरांक ती संदी पयली बाब मनोहर पर्रीकारान दिल्ली तशीच तेणी आमकां ही आमकां फुडें हें करचें आनी जाता तितलो शॉर्ट पिरियड आमकां एक शॉर्ट पिरियडान आमची कामां करपाचो प्रयत्न आमच्या CMान लक्ष घालून तें करचें अशें हांव तेजे कडेन मागतां. 19 ते 22 सप्टेंबर हे 3-4 दीस गोंयांत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. अरबी दर्यांत चक्रीवादळाची परिस्थिती जाल्ल्यान खंय दाट पावसाची शक्यताय. ह्या 4 दिसांनी वराक 45 ते 55 किलोमीटर नेटान वारें मारूं येता. नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचें न्ही म्हूण शिटकावणी. पावस 150 इंचाक तेंकलो. Something called a shear zone that is there running over the 15-degree latitude, 16-degree latitude in fact. At a height of around 3.1 to 5.8 kilometers from mean sea level, and then there is a cyclonic circulation over the west central Arabian Sea near to Andhra Pradesh and Orissa coast. So these two systems are there already, and there is another system that is very likely to form by around 20th of September over east Bay of Bengal. So all these systems are going to enhance the monsoon activity and the rainfall over Goa in these coming days. The rainfall activity is going to be higher on 19th, 20th and 21st of September. So fishermen are requested not to venture into sea. Winds will be of the speed of around 45 to 55 kilometers per hour during these 3 to 4 days, 5 days maybe. So fishermen are requested not to venture into sea from 18th to 22nd along North Maharashtra, South Maharashtra, Goa coast, Karnataka, Kerala and Lakshadweep coast. Regarding the total rainfall that has taken place over Goa in this particular monsoon season, up to 18th of September till now, around 374 centimeters of state average rainfall has been reported over Goa. Now that is around 31% higher than the normal value for this period. Now we can see that this amount is slowly approaching last year's total seasonal value of around 394 centimeters. 2 दीस जाले पावसान परत नेट धरला. पेडण्या परसकाड्या मेन हायवेचे काम चल्ला थंय पावसाचे उदक तुंबून रस्तो ब्लॉक, गाडयो आडकल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विजनरी सहकारी सोसायटीचे खातेधारक मडगांव असिस्टंट सहकार रजिस्ट्राराचे कचेरीत पावले. थंय धरणे, डेपोजिटां बुडयली म्हूण विजनरीच्या आदल्या चेअरमॅनाक भितर वडोवंक मागणी. वर्सां लागून बांदून उबे जाल्ले कुठ्ठाळीचे नवे मार्केट कॉम्प्लेक्सात बाजारकार एकदाचे बसपाक सुरू. साकवाळे उपसरपंचाक अविश्वास थाराव घालून देंवयली. अनलॉक 4त एक खबरो.
विजनरी कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे पैसे बुडिल्ले डिपॉझिटर एकसारखे सरकारी कचेऱ्यो आनी अधिकाऱ्यांचे हुमरे झरेत आसात. एक दमडी परत हाताक लागिल्ली ना. हे फावट असिस्टंट सहकार रजिस्ट्राराच्या कचेरेत पावले. लोक गरीब लोक सुइसायड कोताय. कालो कुतोरी दोग जाण मेले सुइसायड कोन. तशे लोतोली 4-5 जाण मेले आनी 3 जाण बेडाचे फळे शॉक घेयनाय पयशे मेळनाय म्हूण. तांकां पयशे जेवपा पयशे नाय, भुकेन मोताय. हाल्या लोक हे भुकेन मोताय, पयशे मेळना सो हाल्या चोरी बोरी जातले. तांकां पयशे नाय पोटा घालपा, भुरग्यांक पोट भरपाक पयशे नाय. ताका लागून आमी प्रोटेस्ट कोताय आनी आमगे काम जालो आमकां जाये. आनी ते विजनारी आमी दूड गायले. मुगेले 4 लाख हाय भुरग्यांक गेले मुगेले म्हळ्यार. आनी ते ग्रेसी फोन मारले केन्ना फोनूय उबाना. आनी आतां हे पयशे 50 आनी 4 करोड 40 लोकांक मेळपा जाय. आनी हे केदो मेळटले ते आमकां कळपा जाय. आमकां आदार दिवपा जाय. So eventually I invested, 70 lakh I invested. It was okay for about 8 months. Then all of a sudden we wasn't getting our interest. I phoned them up, I said, where is our money? They said, sorry sir, it's holiday. This went on for 3 months. In the end I came down 3 months later. Hundreds of people not getting their money. The Chief Minister has promised to help us back in February. He promised a full investigation back in February. Chief Minister has done nothing. कुठ्ठाळच्या नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्सात आदल्या 25 बाजारकारांक शिफ्ट केल्यात. 2014 सावन ते तात्पुरत्या शेडीत बसताले. हे मार्केट पोरू रेडी जाल्ले तरी बाजारकारांक शिफ्ट करूंक वरस गेले. Which are only existing, nobody is new here. And then we have freelancers म्हणजे जे कोण we have freelancers vegetable म्हणजे जी कोण आता पावसाच्या दिसांनी आमच्या गोंयकारांनी आणि कुट्टाळकारांनी जायत जाल्यार भाजी तरकारी जायते भाशेन रोयलो आहा. Let them also get an opportunity to earn their livelihood. तुमचो एपाचो पिकावट जाता थिंगा दवऱ्याय इंकाय and you can earn your livelihood. आनी जे हे भाशेन हे आमचे येते व्हडले मार्केटाचो तुमी सगळ्यांनी फायदो घेवचो म्हूण म्हजें एकूच मागणें. सांकवाळची उपसरपंच कविता मामलाक अविश्वास थाराव घालून देंवयली. 7 जाण आमी हांगासर आशिल्ले जे मेंबर आमचे आनी आयज डेप्युटी सरपंच जाले ताका आमी वोट आवट केला 7-0. आनी आतां बेगीनच आमचो जो नेक्स्ट डेप्युटी सरपंच जावपा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिनींतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.